Jesus. Naman Maria Kupen Burle, Simit Jesus, Miteri Dulce, once a day we call to Naman Maria Kupen Burle, Simit Jesus, Miteri Dulce, once a day we call to Jesus, Miteri Dulce, once a day we call to Jesus. Naman Penburle, Simit Jesus, Miteri Dulce, we call to Jesus, Miteri once a day we call to Jesus. Namandriye Kupen Burle Simitu J Sangata Stramiter Namandriye once a day we call to J Sangata Stramiter Tuesday once a day we call to Jesus Namandriye Burle Simitu J Sangata Stramiter Tuesday once a day we call to Jesus Gani Putra Gani Pavitra Ham Kamosi Indana Chajesu Am Kariva Am Kamosi Indana Chajale Am Kariva Silame Satyam Sarkas Najim Abhishiti Maria
Stramiter Duande, Sedule, Silude, Sakata, Stramiter Duande, Devi Port, Sakata, Stramiter Dusadev, Ansadevi Port, Duanduri, Pendule, Silude, Sakata, Stramiter Dusadev, Exadevi Port, Duke, Sakata, Stramiter Dusadev, Exadevi Port, Silude, Sakata, Stramiter Dusadev, Ansadevi Port, Mandri, Pendule, Silude, Sakata, Stramiter Dusadev, Exadevi Port, Sakata, Stramiter Dusadev, Exadevi Port, Duke, Sakata, Stramiter Dusadev, Ansadevi Port, Mandri, Pendule, Silude, Sakata, Stramiter Dusadev, Ansadevi Port, Duke, Sakata, Stramiter Dusadev, Ansadevi Port, Duke, Sakata, Stramiter Dusadev, Ansadevi Port, Duke, Mandri, Pendule, Silude, Sakata, Stramiter Dusadev, Ansadevi Port, Duke, Sakata, Stramiter Dusadev, Ansadevi Port, Duke, Manmuriye Pendurule Simiduje Samata Stramiter Manmuriye Pendurule Pendurule Samata Stramiter Kunsadev Vansadevi Paul Tujum Jizo Manmuriye Pendurule Simiduje Samata Stramiter Kunsadev Vansadevi Paul Tujum Jizo Nemo Bapa Kanivitra
सरशी देवा तुझे सरशी देवा तुझे सरशी देवा आशे सूर्योतरी देवता जे सरशीर काळ के स्वप्नांत हुसको माका आशे सूर्योतरी देवता जे मुझेर काळ के स्वप्नांत हुसको माका तुझे सरशी देवा सरशी सरशी देवा तुझे सरशी देवा तुझे सरशी Thank you.
भगवंता तुका बटेकाची सजाडी मोठाच्या पुताची आमच्या सगळ्यांचा दरवाजे तुझे भगवंता बोलूया भगवंता देवा आमचे सगळ्या संसाराची भगवंता देवा याच्या देवा मरे तुझीच्या कठीण कष्टाच्या तुका बटेका सजाडी मोठाच्या पुताची आमच्या सुनी आणि चरंगाची सुनीची उडाने रगत पद्मानी देवपण तुमच्या भक्ताच्या सगळ्या संसाराची तुझीच्या कठीण कष्टाच्या पछवा मरे पार तुझीच्या कठीण कष्टाच्या पछवा मरे पार तुझीच्या कठीण सगळ्या
ये भगवंता बापा आमचा भेटता
सबै आमी जियेतल्या सर्ताचे थंय आमी थंय रावतां तर ताचे सांगाता रास्व चलयतल्या जर क्रिस्ता थंय आमी मेल्यां तर ताचे सबै आमी जियेतल्या जर ताचे थंय आमी रावतां तर ताचे सांगाता रास्व चलयतल्या जेजू क्रिस्त मेल्यांत प्रथम उठला महिमा आनी पदवी ताची ससना जर क्रिस्तांतय आमी मेल्यां तर ताचे सबै आमी जियेतल्या जर ताचे थंय आमी रावतां तर ताचे सांगाता रास्व चलयतल्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमेन शांती तुमचे सोवे आसू तुमचे सबै आसूं मोगाळ भाव भयणीनो देवादीन वितोर पिंत आमचो मोगाळ बाप विक्टर पिंटो ताची निर्जीव कूड हांगासर दवरून देवाक आमी आज उलो मारता आसतना आमचोय भावार्थ जिवाळ करूंक प्रत्येक जावन पुनर्जिवानपणांतय आमचो बरवसो वाडोवंक हें गडीत उपकाराक पडटा सगळ्या ताच्या जिवितांत देवाची ताणें सेवा केली देवाच्या शब्दाचो मोग केल्लो आमच्या भाशेंत आमी तो समजोवंक ताणें आमकां आदार दिल्लो आनी तो आयकूंक शब्द परगट करच्या खातीर वाचपा ग्रंथ आनी इतर साबार कामां आमचे पासो ताणें केल्यांत ह्या दियेसजीक देवाच्या सर लोकांक ताणें दिल्ल्या सेवेचो उडास काडून धन्या देवाक अर्गां दिवचोय वेळ हो आनी ह्या आमच्या भावाक ताणें केल्ल्या सर सेवेक देवा कडेन आमी अर्गां दिता आसतना देवाक अर्गां दिता आसतना ताचें उणेंपण कितें आसा तें समी ताका बोगसूं दी म्हणून मागया ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक ताच्या सांगाता जियेल्ल्यांक सेवा साकरी केल्ल्यांक ताका आदार दिल्ल्यांक समेस्तांक देव बुजोवं दी आनी आम्हा समेस्तांक ताची बुजवण पाठोवं दी म्हणून मागया नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमचें पाताक वळखून घेवन बोगसाणें मागया प्रार्थुया मोगाळ बापा वितोर तुज्या साकराक ह्या संवसारांत याजकपणाचें मणयार्पण दिवंक तुका बरें दिसलें ताका आतां सरकार महिमेवंत करून त्याच मणयार्पणाचें इनाम दी म्हणून आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सांव पावलोन रोमाघरां बरयल्या पत्रांतलें वचप भावा भयणीनो जर देव आमचे पक्षेक आसा
तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? आपल्या काशा पुता सयत बाकी दवरी नासता आम्हा सोमेस्त पसत ताका जोड दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सवे हेर सगळे आमकां दिन आसतना कसो रावत? देवान विसलेल्या विरोध फिर्याद हाडटलो कोण? ती नितिवंत म्हूण देवूच पैसल दिता, तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणा तांकां? क्रिस्त जिसू मेलो, जिवंत जाला, देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे बसत विनाती करता. अशें आसता कोण तूं आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळे करतलो? कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, खाना जेवणाचो वा नेसनाचो तत्वार, अपायी वा तलवार जाल्यारी ह्या सर्वय जाणे आमचो मोग केला तांचे बसत आमी संपूर्ण जैत जोडटा. कित्या इतले हांव खंडीत जाणा, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैंबावट्यो शक्त्यो वा पद्यो जावं, आतांचो काळ जावं, फुडलो काळ जावं, अंतळ जावं, पातळ जावं, कोणी जावं, कितेंय जावं, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्याते आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातां आमकां वेगळें करूंक शकचें ना. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. Servus formoso goli, cais macabunena. Servus formoso goli, Cais macabunena. Servus formoso goli, cais macabunena. पाचवो चरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. Servus formoso goli, cais macabunena. आपल्या नावासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना. कित्याक तूं म्हजें सगळें आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका थैर दितात. Servus formoso goli, cais macabunena. गर्दचे बाण म्हज्या दुस्मनाहुचेर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजें मातें तूं मागताय, म्हजें कोप भरून वंताता. Servus formoso goli, cais macabunena. Servus formoso goli, cais macabunena. Alleluia.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबय आसूं. लुगाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोया. ते वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमचे कमर बांदा आणि तुमचे दिवे पेटोवन धरा. आपलो धनी घरा फाटी येवन दारार पडयतना तक्षण तें उक्तें करतल्या साकरा बरी तुमी जाया. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदाळा फाटी येत गाय म्हणून ते ताची वाट पळोवनूच रावतात. आपलो धनी फाटी येताना जागे रावून तयार आसात ते साकर बागीस सयत. खरें हांव तुमकां सांगता, धनीस आपले कमर बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन मोदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मोद्यानेर वा फांत्यार येताना जागे आसात ते साकर बागीस सयत. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. भावानो भयणीनो, बाप विक्टराची निर्जीव कूड आमच्या दोळ्या मुखार आसा. मरणाची खबर मेळटना विविध मनशांची बगणां विविध जाग्यांत हांवन आमकां आयकूंक मेळ्ळीं. तांतली थोडी उतरां तुमचे मुखार दवरून हो नियाळ आराम करता. बाप विक्टर एक संतुश्टी याजाक, गूंड चिंतपाचो साद्या स्वभावाचो. फादर, तुमी दिल्लें मार्गदर्शन मोग आनी बुजवण केन्नाय उडासांत आसतली. तांचें सादेपण आनी मोग मात्र म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. तो आमचो मोगाळ विगार. म्हज्या तसल्या हजारो जाणांक तो मेंटर, मार्गदर्शक. लॉस्ट एन इंटिमेट फ्रेंड, मोगाचो इश्ट ना जाला. आमच्या फिरकाजेंत तांच्या बरेपणाचो उडास केदीस माजवचो ना. मनशापण आनी मायपास आनी सांगात आस सर्वांक हांसोवचो एक शिकपी याजाक. सेमिनारिस्तांक बायबल स्कॉलर आनी आमच्या सेमिनारींत माऊल्या आदारीत गूंड चिंतपाक अवकाश करून दिलोलो. शिकयल्लो मात्र न्ही, तें काळजांत कशें आसा जाय, काळजांत कशी उब आसा जाय, सेवेंत मोग कसो दाखयचो म्हणलो शिकयल्लो वर्तो स्कॉलर. बाब विक्टर पिंटोच्या वावराचो दशकां आदींच नवो सल्लो कोंकणींत आमकां वाचूंक मेळ्ळो. विविध जाग्यांनी विविध मनशांनी बाब विक्टरा विशांत दिल्लीं बोगणां आनी सगळीं सांगातां घालता आसतना एक संगत स्पश्ट. मनशाक कांय तरी जिवितांत एक दिश्टावो, एक शेवट, एक उद्देश आसा जाल्यार बाप विक्टराच्या जिविताचो प्रमुख शेवट कितें, या ताच्या जिणेची वाट ती खंयची. तांणी शिकयलेल्या थोड्या याजाका लागीं हांवें उलयल्या वेळार तांचे तावन आयकूंक मेळ्ळीं उतरां. सुकाळीं आनी आकाळीं देवाच्या उतराक तूं साक्ष जा, तें तूं बरगट कर. देव तुका कितेंगी सांगूंक आशेता, देखून खाण दिवन देवाचें उतार वास. पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी देवाचो जीव आसा. पवित्र पुस्तक तुज्या जिविताक दिशा दिता, आत्म्याचें खाण जाता. देवाचो मोग करूंक आनी पेल्याचो मोग करूंक तें उतार शिकयता. बागी कोण देवाचें उतार आयकतात आनी ते पाळटात, कित्याक तें उतार सत. त्या सतांत आमच्या क्रिस्तांव जिविताक ती राय मेळटा. भोवशा ही सगळीं बोगणां सांगाता घालतना ह्या बाप विक्टराच्या जिविता विशांत अवलोकन करता आसतना ह्या चिंतपाक आनी आयच्या दोनी वाचपांक लागशिल्लो संबंद उब जाता. हाचे पयलें वाचप रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें 8व्या अध्यायातावन काडलेलें आसा. भोवशा बाप विक्टराच्या सगळ्या देवाच्या उतराचेर ताणें दिल्ल्या चिंतपाचो सारांश इतलोच. देव आमचो मोग करता आनी देव आमचो मोग करता देखून ताणें ताच्या पुताक दिला. अब्राहमान देवाचो मोग केल्लो आनी त्या मोगा खातीर आपल्याच पुताक बली भेटोवंक अब्राहमान फाटीं गेल्लें ना.
आणि त्यात स्पिरितान देव आमचो मोग करता देखून आपल्या पुताची बली आमच्या खातीर भेटोवंक ताणें फाटीं केलेले ना. तो जावन आसा देवाचो मोग, आणि तो मोग ह्या याजका द्वारे कितलेशो हजार लोकांक मेळ्ळलो आसा. आमी तेदना 4th इयर थियोलॉजी शिकचे दियाकोन बाब विक्टर गवळी केंद्राचो डिरेक्टर, आणि त्या दिसा आमकां कुमसारा विशयान शिकून आसली. आणि थंयसर उलयता आसतना ताणें म्हळें इतलेंच, जेजू क्रिस्त आमचो मुनसुबदार मरणांतलो जिवन जालोलो बापाच्या उजव्या कुशीन बसून तो आमच्या खातीर विनवणी करता, विनाती करनासा. आणि तो मुनसुबदार आमकां मेळटा आसतना खंयच्या रितीची झडती जातली, खंयच्या मोवाळ रितीन तो आमकां घेतलो. तो जावन आसलो ताच्या चिंतपाचो, देवाच्या उतराचो, देवाच्या मोगाचो सारांश रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलो ताणें विवरण दिल्लो. मनशा जिवितांत कश्ट आसूं दी, अनाहुतां येवं दी, संकश्ट आसूं दी, खंयसर कशें आसल्यार देव आमच्या बगलेक रावन देव आमकां सांबाळटा, ताच्या मोगांत थीर करता म्हणलो व्हरतो संदेश आमकां ह्या वाचपातावन आनी बाब विक्टराच्या जिणयेतावन मेळटा. तशेंच वांजेलाचें वाचप लुकाच्या 12व्या अध्यायांतलें काडलें. जेजूच्या दुसऱ्या येण्या विशयांत ह्या आमी आमच्या जिविताच्या निमाण्या हांतार देवाक भेटोवंक आसतलें, आनी देवाक भेटता आसतना एक वात कशी जळटा त्या वाती बरी आमी जावंक आसा. ल्हानपणी चिमणी आसली गी, लांफ्यां आसलो गे पेटयत आसतना 2 संगती गरजेच्यो आसल्यो. तेल आसा गी, चिमणे तेल आसा गी पळय, आनी ताजी वात करपून गेल्या जाल्यार एक इल्लेशें किमसून काड, या नितळ कर, आनी उपरांत दिवो पेटय, वात पेटय, चिमणी पेटय, त्या दाळा ती बरी परजळटा. देवाचें उतार बाब विक्टर पिंटोन आमकां दिल्ल्या बरीस कितें उणेपण आसा तें काण्ण उडोवन ती वात जळटे बरी आमी सांबाळूंक आसा. आनी हर एका दिसा देवाचें उतार देवान आमकां दिल्लें मिसांव संपूर्ण करच्याक आदार जाता. देवान आमकां दिल्लें मिसांव अधुरें दवरूंक ना, तें फाल्यांक म्हणून फाटीं करूंक ना, अर्दें करून सांबाळूंक ना. देव शाश्वीत आनी ताचे सांगता आमी शाश्वीत जावन जिवंक आसा. देखून हर एका दिसा बरोवन अमतोच्या मापान सुक्ती नासतना बर्तेचें जिवीत आमी जियेचें. ह्या देवान आमकां दिल्लें मिसांव कितें आसा तें आमी हर एका दिसा जियोवन जळती वात सांबाळून आमी क्रिस्ताक भेटोवंक हर एक घडये तांयार आसायचें म्हूण ताणें शिकयल्लें. बापा जावन देंवन आयलोलो जेजू आपणाचें मिसांव संपयता आसतना संपतलें, तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता म्हणा लागलो. आनी आमी त्याच उतरांनी आमचें जिवीत संपता आसतना खंयच्याय ते प्रायार आसूं दी संपता आसतना संपतलें, बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता म्हणून आमचो जीव देवाच्या हातांत ओपून दिवंक आसा. आनी हांव चिंतां तसलें एक समर्पीत जिवीत जियोवन देवाच्या उतराक साक्ष जावन जियेल्लो आज आमचो भाव याजाक ताणें आपणाचो जीव बापाच्या हातांत दिला. म्हज्या हातीन तुवें दिलेलें देवाचें उतराचें मिसांव हांवें संपयलां. म्हजो आत्मो तुज्या हातांत हांव ओपून दिता म्हणल्यार तृप्तेन तो देवागेर बायसर गेला. त्या मोगाच्या आमच्या भावा याजाकाची निर्जीव कूड आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताच्या जिविता खातीर धन्य देवाक आमी अर्गां दिता आसतना देवान आमकां दिल्लें मिसांव अधुरें सोडिनासतना संपूर्ण पावोवच्याक आनी ताचे बरीस संपदलें म्हणून सर्गींच्या बापाच्या हातांत आमचो जीव अर्पुंच्याक तो आमकां कुरपेची बेसांवां दान दिवनी म्हणून आज मिसा वेळी आमी मागया. आमेन. उबी रावया आनी आमची प्रार्थना सम्याक भेटोवया. आमच्या बापसाहेबांक बिस्पांक तशेंच सव याजकांक पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान तूं बर होस बरवसो बावडत्यांक शिकोवन त्या पुनर्जीवनपणाच्या बावडतान सर्वांनी बरोवन आपलो बावडत उसारूंक तशें जियोंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता.
तुमची जबाब ऐक आमचे प्रार्थन येसुम्या. ऐक आमचे प्रार्थन येसुम्या. रेमेद मायेक समर्पण दिल्या आमच्या फिरगजेन बावार्थ शिकोन तरू ताकन तुझ्या घरा आयिल्ल्या सर्व याजकांक दम भयणी आमच्या मालगाड्यांक तुझ्या राजान घे. ताणें केल्ल्या सर्व बरेपणाक सर्गी तुझ्या घरान ससनाचें सूख तांकां फावो कर. तुझ्या मुखामळो सपरजळ तांचेर फांकय म्हूण मागता. ऐक आमचे प्रार्थन येसुम्या. मोगाळा बापा देवादीन बाप विक्टर पिंटोक कुटुंबांत आनी देश सिजीक एक देणे जावन दिवन ताचे मारिफात तुवें वतुल्ल्या सर्व बेसावां खातीर अर्गां दिता आसतना ताणें आपल्या याजकी जिणयेन केल्ल्या सर्व बरेपणा पासत सर्गींचें इनाम फावो कर आनी तुजें मुखामळ निरंतर पळोवंक फावो कर म्हूण मागता. ऐक आमचे प्रार्थन येसुम्या. बापा मरण पावल्ल्या आमच्या देवादीन बाप विक्टर पिंटोच्या कुटुंबाक सर सांद्या पासत आमी मागता. मरणा वरवीं जाल्ले दूख सोसून व्हरूंक तुजी कृपा तांकां दी. पुना जिवंतपणाच्या भरवशान तांकां भर. सर्गींच्या राजाचेर दिश्ट कोसोवन जिवंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. ऐक आमचे प्रार्थन येसुम्या. संवसारी पैनार आशिल्ल्या आमचेच पासत आमी मागता. सदांच तुजे उपादेश पाळन तुजे कुशे प्रकार जिवंक आमकां आदार दे. मरणाचे तनीर आशिल्ल्या सर्वांक बऱ्या मरणाची कृपा लाभय. आमकां सर्वांकी सर्गींच्या राजाचेर भरवसो दवर. जिवंक बऱ्या जिणेची तशें बऱ्या मरणाची कृपा लाभय म्हूण मागता. ऐक आमचे प्रार्थन येसुम्या. आमच्या स्वंत गरजां खातीर मागया. मोगाळा बापा तुज्या मुखार दवरलेली मागणी आनी आमच्या काळजांत आसची हेर सगळीं तुज्या हातीं ओपून दिता. जें कितें आमकां आयच्या दिसा गरज आसा तें तूं लाभय आनी तुजेर बरवसो दवरून सदां न्हीद चलोवंक आमकां आदार दी. क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात. आमेन. Sırşı bapaye kan arpan amche karpan svikar tu karmon poratam pesa tujhe magtam vedi sırşı bapaye म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या आनी अखेर पवित्र सभेच्या लाभाक सर्वेश्वर मानून घेवं. सर पदवेदार देवा भितर तुज्या याजकान जेजूचे गूट संभ्रमून ताचें जिवीत आमकां ह्या गुटांनी मेळाशें केलें. हो यज्ञ तुका भेटून ह्या तुज्या साकराक जेजूचे महिमेवंत मुखामळ पळोवंक
आनी दैवीक जिविताचे संपूर्ण दादोशी जावंक फावो कर म्हण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण, ताचे उदेशी देवदूत तुका प्रणिपात करतात आनी तुज्या मुखार ससनाच्या ससनाक संतोसतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. संसार भरला तुझ्या वैभवान, बोल सगळी तुका जय, बोल सगळी तुका जय, बोल सगळी तुका जय, बोल सगळी तुका जय. सर्वस्पराचे बापा, कोरोस तूं पवित्र, तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस्त मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाताच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासणीक काराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडटा सोगुटू परगटुया. सम्याची तुझे मरण आमी समारंभ तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेलामा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या यासकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या साकरा याजक भितर पिंताची काकुळट कर. ताका संवसारांतलें तुवें आपोवन वेलय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो, तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरये देवाचे माये संगाती सांज तिचो पती भगवंत दमदता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनार. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दंदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिया.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या पितरेचें म्हाका पावला, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. धा जाग्यार आमी कुमगार वांटता थंयसर तुमकां लागीं जाता थंयसर वचून तुमी क्रिस्त प्रसाद सेवचो. ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಸಮಯ ಇದು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. Sergi Kanan, Baby
जेजू तुले काळजा
प्रार्थुया. बोदयाळ बापा, वितोर तुझ्या साकरा याजकाच्या हातांतल्यान सासणीक जिविताचें जेवण सबार पावटी तुझ्या भुरग्यांक मेळ्ळां. ह्या जेवणा पासत आनी ताच्या याजकपणा पासत तुका आमी आयच्या दिसा दिनवासता आनी तेंच सासणीक जिवीत मायमेन ताका बगून दी म्हणून व्हडा बरवशान तुज्या लागीं मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाचेनो आमचो ह्या जाग देवादीन विक्टर पिंटो ह्याच दीर्घ जयंत जल्मल्लो आनी मंगळूर देशाची ताणें मंगळूर देशाची सेवा दिल्ली. आज ह्याच दीर्घ जयंत तांकां देखीक जाय म्हणून तांची आशा जावन आसली आनी त्या प्रकार आज हें ताचें मरण ह्या दीर्घ जयंत आमी हांगासर ताच्या खुशे प्रकार आशे प्रकार आमी हांगासर करता. ह्या संदर्भार तुमचो समेस्तांचो आमी उपकार बावडटा. ताचे पयलें आतां हांगासर आमच्या ह्या जाग भावाक श्रद्धांजली मागोवन आमच्या मांगो देशाच्या तर्फेन श्रद्धांजली मागोवंक मुखार येतले मनादीक बाब आल्फ्रेड पिंटो, रोजाई कॅथेड्रलाचो रेक्टर. मोगाच्या गोवळी बापानो, याजक भावानो, धार्मीक भयण्यानो, फादर विक्टराच्या भाव भयणी आनी कुटुंबाच्यानो, फादर विक्टराच्या मोगाच्यानो, अभिमानीनो, हितचिंतकानो, तुमच्या सर्वांच्या नांवान मनादीक विक्टर पिंटो बापांक आदेवस मागूंक सांगत श्रद्धांजली भेटोवंक तुमच्या समोर आसा. जुलयाची 5 तारीख दनपारां 3:30 वरार फादर मुल्लर आस्पत्रेंत तावन आमकां खबर आयली. उतर प्रायेच्या संबंध जाल्ल्या पिडे वरवीं फादर विक्टर पिंटोन आपल्या 88 वर्सां प्रायर आनी 62 वर्सांच्या ह्या जागी सेवे वेळार आपलो आत्मो सर्वेस फॉर देवाक समर्पिलो. ताच्या मरणाची खबर आयकून सबार ह्या जगाच्या तोंडार गळिल्लीं उतरां येदोळसू तुमी मिसाच्या शर्माच्या प्रस्तावना आयकल्यांत. फादर विक्टर पिंटो इज एन ऑनेस्ट प्रिस्ट, ए नोबल सोल, a man of unique personality, very humorous person, down to earth, humane. He is an inspiration to all of us priests. आणि कितें तुमची बगणां हाका तुमी कुडशी येत. तांचें बाळपण येदोळूच तुमी आयकलें. 1934 इसवेंत फेब्रुवारीच्या 20 तारखेर ह्याच फिरगजीन किरें फिरगेच्या दामास काट्टे लागीं वस्ती करच्या जोझेफ पिंटो दुजे मिस्त्री म्हणून ताका आपोवचें, कित्याक तो मिस्त्री जावन आसलो. आनी एमिलियाना नोरोनाच्या 5 जाणां भुरग्यां पैकी तो मालगडो. ताजो एक भाव सिरिल येदोळसो देवादीन जाला. आतां 2 भाव आनी 1 भयण आसात. उतर प्रायेची अस्वस्थती आसात. तांची भुरगीं हांगासर आयल्यांत. तांकां तशेंच फादर विक्टर पिंटोच्या घरा आपल्या बाळपणांतावन आजून पर्यंत जिणींच करशिल्ल्या फादर विक्टरच्या आवय बापायची आनी आतां निमाणे फादर विक्टर बापाची निरंतर मोगान आनी वर्त्या त्यागान पुरासण लेखी नासता भरपूर सेवा केल्ल्या जसिंताबाईक गोवळी बाबाच्या नांवान बुजवण पाठयता. जसिंताबाई आमच्या बाबा ह्या जागाची वर्त्या सक्रिपिसान सेवा दिल्ल्याचो फळ जावन तुज्याच भावाक रोहन लोबक ह्या जाग जावन देवाची आनी लोकांची सेवा करूंक देवान विसून काडलां. हें घडीत तुका खंडीत जावन तुका तुज्या आवय बापायक भाव भयणीक वर्तें बेसांव हाडटलें. पाद्राबाचे शिकाप किरांतल्या पोंपे सायबिणीच्या इस्कॉलांत संपोवन जातच
मंगळूरांत सांजुजे सेमिनारींत ते भरती जाल्ले भोव यशस्वीन 9 वर्सां सेमिनारीची शिकाप शिकून 1950 आनी 9 इसवेंत डिसेंबराच्या 3 तारखेर ह्या जगी दीक्षा लभली. एक शातिवंत देण्यावंत याजक DSCची कामकां लाभलो. याज्ञिक सेवा सहायक विकार जावन बेलतंगडी मिलार आनी उर्वा अशें 7 वर्सां गवळीक वावर दिताना तांची शाती पळोवन तवळच्या बिस्प बाजील सोजान ताका पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आटापच्याक स्क्रिप्चरल स्टडीज रोमाक तांकां धाडलो. 5 वर्सांनी तांचे शिकाप संपोवन सनद जोडली आनी फाटीं आयिल्लोच सांजुजे सेमिनारीक स्क्रिप्चर प्रोफेसर जावन 1973 तावन 1980 पर्यंत ते वावुरले. ह्याच वेळार वातिकन दुसऱ्या महासभेन आपापल्या भाशेंत मीस भेटोवंक परवानगी दिल्ल्यान कोंकणीचो मिसाचो वावर आरंभ जालो. ह्या वावरांत हेर याजका संगी वाचपाक ग्रंथ येदोळ तुमी आयकले आनी किर्तनां आनी नवो सल्लो कोंकणींत भाशांतर तर्जुमो वा ट्रान्सलेशन केल्ली शाती फादर विक्टर पिंटोची. ह्याच वेळार 1 वर्साक स्क्रिप्चरांत रिसर्च करच्याक 1980 इसवेंत जेरुसलेमाक तांकां धाडलें. गवळीक वावर ते थंय जावन फाटीं आयिल्लेच 1982 तावन 86 म्हणसर मूक अमर फिरगेचे विगार 86 तावन 90 मंगळ ज्योतीचे आनी उपरांत पॅस्टल इन्स्टिट्यूटाचे गवळी केंद्राचे डिरेक्टर 91 तावन 98 ते सुरतकाल फिरगजीचे विगार आनी थंयसर इंग्लीश माध्यम स्कुलांनी ताणें आरंभ केल्लें. 1998 तावन 2005 कटील विगार ते जावन आशिल्ले. 2005 तावन 2009 पर्यंत ते मुल्की विगार जावन 2009 ते निवृत्त जाले. हांचे विशयान तुमी येदोळस कळीत तुमकां कळीत आसा ते एक उत्तम लेखक. तांची एनालिटिकल मायंड तसवीज करची सकत ऑन करंट इव्हेंट्स ते एनालिसीस करून साद्या लोकांच्या भाशेन लेखनां राखण्यार पायस जाताली. कांय वाद विवाद उठल्यार आपली जाणवाय आटापलेली जाप वाचून वाचपी तृप्ती पावतले आनी ताजे उपरांत वगस रावतले. तांचे बरप शिदा थोड्यांक टिका थोड्यांक आडूक म्हळ्या परी दिसूंक पुरो पूण धैर्यान तो बरयतलो. तांतूं सत आनी नीत आसा म्हूण वाचपी लेखताले. निवृत्त जावच्या पयलें आनी 86 वर्सां पर्यंत मना उजवाडां करची तसली विशेष लेखनां राखण्यार पायस जातलीं. तांची सर्व लेखनां सोंपूचो 2015 पयलो बूक आनी दुसरो 2017 लांप्याव म्हळ्यार नांवा काल राखण्यान पायस केल्यात. ताच्या लेखनांतय ते अमर जावन उरल्यात. नवो सल्लो वाचपाक ग्रंथ आनी किर्तनां ट्रान्सलेट केल्ल्या वरवीं तो आज अमर जाला. ह्या विशीं बिस्प बाजिलान ताका एक वैयक्तीक कागद बरयल्लें. तांतूं अशें बिस्प बाजील बरयता. फादर विक्टर, हांव मेल्ल्या उपरांत म्हजो उडास विसरतले पूण तुजो उडास संततीच्या संतती काडटले. देवाचे उतर वाचतना त्या बुकार त्या ग्रंथांत तुजें नांव अमर जावन उरतलें म्हणून. उत्तीम प्रसंगधार आनी चित्रकलाकार आमच्या देशचे सगळे पिंतूर तांणी पयलींच्या बिसायबाच्या त्या रुमा मुखार आशिल्लें. थंयसर खंयसर फिरगजो आसात त्यो पुरा तांणी त्या पिंतुरांत बरयल्ले आसा. ह्या जागांक वेळार तितून बरें करूंक आनी उत्तेजन दिवन आनी बरें करतना फाटिंबो दिवन तांणी सहकार दिल्लो आसा. तांचो सहकार म्हाकाय जायतो मेळ्ळा, जायत्या हांगासर आसल्या ह्या जागांकय मेळ्ळा. आज हें सर्व करून सर्गी राजाक ते गेल्यात. सांपावलान तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत म्हजें झूज हांव बरें झुजलां, म्हजी धांव हांव बरें धांवलां, म्हजो बाबार्थ हांवें सांबाळ्ळा,
आता नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. सोम्याच्या निमाण्या दिसा तो म्हाका दितलो, म्हाका मात्र न्ही सोमेस्तांक भावरता आसलेल्यांक तो दितलो. दुसरे तिमोथी बरयल्ल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 7वें आनी 8वें वाक्य जावन आसा. वय विक्टर बापा, तूं हांसून जियेलोय, भावार्थान तूं सोमकलोय. खंय संवसारी जेरुसलेम सयत तुवें पळयलें आनी आतां तूं सर्गी जेरुसलेमाक गेलाय. निरंतर सासणीक वैभव तुका फावो जावं. आमी सांगता म्हणया, सासणाचो विशय दी ताका ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश ताजेर पांको समाधान ताजो विशय घेवन दी. आमेन. अनादेक बाप विक्टर पिंटोनो 4 फिरगजांनी वेगार जावन सेवा दिल्ली. मुकामार, सुरतकाल, कटील आनी मुल्की ह्या फिरगजेच्या वेगारांनी ह्या प्रतिनिधींनी तांचो गौरव पाठोवंक आतां आमी अवकाश दिता. सुरतकाल, कटील, मुल्की आनी मुकामार. आनी निमाणे आमी किरान फिरगजेतले. कित्याक म्हळ्यार अनादेक बाप विक्टर पिंटो आमच्याच फिरगजेचो, आमच्या फिरगजेचो म्हणून ताणें मांगडू देशीची सेवा दिली. आमच्या फिरगजे तर्फेन, किरान फिरगजे तर्फेन आतां आमी रीत दवरून आमचो अंतीम गौरव पाठयता. आतां कुटुंबातर्फेन उपकार बावडून उलोवंक 2 उतरां उलोवंक येता अनादेक बाप विक्टर पिंटोच्या भयणीचो पूत विनय डिसोजा. Father Victor was our beloved father uncle to us. In the family there was great pride and respect in him and his achievements. The firstborn who became a priest, his meeting with the Pope, the first images I have of him is this photograph of him with the Pope. Every one of us had a snap of that in our homes. Being a professor of theology and his translation of the New Testament to Konkani. And whenever people would come to know that we are his relatives, their faces would light up and they always had some interesting story to tell us about him. He was this beautiful complement
of an excellent and learned priest and a person who loved life. For those who know, my grandfather was a very strict man and in the traditional way, but when my uncle would come, the house would be full of laughter and music. He had his special jokes and he had this special energy and was full of life. From the time we were kids, we always looked forward and were filled with excitement when we knew that Father Uncle was coming. He was also a caring uncle. When my brother and I were in KRAC, he ensured nearly every weekend we were well taken care of. He was very busy, but if we gave him sufficient advance information, he ensured that he was always available for us with his time and hospitality. We all will miss him dearly. On behalf of the family, I would like to thank all of you who have come here today and all who have supported in the funeral preparations, your Lordship and the priest. I would like to thank in a very special way Jacinta for all the sacrifices she has done over the years for first my grandfather and then my uncle. The last years with my uncle were not easy, and she and her family ensured that he was well cared for. May God grant our uncle eternal peace in his kingdom. On behalf of the nephews and nieces, his sister and brothers and their families, and all my other relatives, we would like to place a wreath on our uncle as a sign of love and respect. आता मनात एक बाप रोहन लोबो ताकोडे बिरगजी सवीगार उपकार बट पावडची दोन उतरां उलयतलो. मोगाचनो देवादीन बाप विक्टर पिंटो हांच्या मरणा वेळार आनी अस्वस्थ आसल्या वेळार विविध रितीन कोमक केल्ल्याचो उपकार आठोवंक कुटुंबा तर्फेन हांव तुमचे समोर आसा. पयल्यान आमच्या मंगळूर देवसिसो गोळी बाप अदीक मनादीक पीटर पाऊल सल्डाना हांणी फादराबाची तवळ तवळ कारा भेट दिवन आसपर्यंत असल्या तवळ भेट दिवन जाय जाल्ली सर शुश्रूषा लागचे भाशेन तांणी पळयलां. सांगाताच तांकां ह्या दिसांनी बेंगलोरांत मिटींग आसलें तरी तांणी फादराबाच्या मोगान हांगासर ते मरणाक हाजीर जाल्यात. तांचे बसत हे मिसाचें बलिदान भेटयलां आनी तांचे बसत मागलां. तांचो हांव खुस्स आमच्या कुटुंबा तर्फेन हांव तांचो उपकार आठयतां. आयच्या मरणाच्या रितीक हजर जावन आनी साथ भेटोवणी केल्ल्या उडपी देवसिसो गोळी बाप अदीक मनादीक जेराल्ड आयसाक लोबो तशेंच गांवाक आयिल्ल्या वेळार फादराबाची भेट करून आसलो अदीक मनादीक रॉबर्ट मिरांदा गुलबर्गा देवसिसो गोळी बाप आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन आमच्या देवादीन बाप विक्टर पिंटो बसत तांणी मागलां आनी ते हांगासर वेळ तांणी फादराबाच्या मोगान हांगासर ते आयल्यात. तांचोय हांव उपकार बावडटां. सांगातास निवृत्त गोळी बाप अदीक मनादीक एलोशियस पावल डिसोसा तांच्या भलायके निमती आज हांगासर तांकां हजर जावंक सांगना तरी तांणी तवळ तवळ हेनंतावन पाशां जाता आसतना फादराबाची भेट करून ताका ताचे लागीं उलोवन तांणी वेचें आसलें. तांचोय ह्या संदर्भार हांव उपकार बावडटां. तवळ तवळ फादराबाची भेट करून तशेंच मरणाची
विलवरविषयी सगळी मांडवळ घालूंक कुम केल्या आमच्या देशीच्या विगार शराल भोवमानादीक मॅक्सिम डिसोसा तशेंच देशीचो चान्सलर भोवमानादीक विक्टर जॉर्ज डिसोसा आनी विविध रितीन कुम केल्या प्रोक्युरेटर मनादीक बाप विक्टर विजय लोबो हांचोय हांव आभार मानतां. आयच्या दिसा देवाच्या उतरांचेर बुसवणसो शर्मा दिल्या मानदी बाप जेबी साल्डाना इजय फुर्गजीचो विगार तशेंच श्रद्धांजली भेटयल्या मानदी बाप आल्फ्रेड पिंटो रुजाय काथेद्रलाचो विगार आनी रक्तार ह्या दोगांय जाकांचो हांव उपकार बावडतां. देवादीन बाप विक्टर पिंटोच्या कुशे प्रमाणे कितें फिरगचेंत ताका मातयेक पावंक जाय म्हणून तांणी येदोळ सांगिल्लें आनी त्या प्रमाणे सगळी तयारी हांगासर जबाबदारी घेवन हांगासर सगळी मांडवळ केल्या किरा फिरगस विगार आनी ह्या वारड्याचे विगार वाचवणाचे भोवमानादीक बाप ओसवाल मंथेरो संगतास फिरगस आर्थिक समिती गोळी परिषद आनी सर्व स्वयंसेवकांक हांव तांचो उपकार बावडतां. विशेष तरान हांगासर तांणी बाप देवादेन बाप विक्टर पिंटोक फुरगजे तर्फेन धर्मात फंडाची वेवस्था केल्या तांचोय हांव उपकार बावडतां. आनी हांगासर हे मिसाचें बलिदान अर्थाभरीत संभ्रमाक कुमो केल्या गायन मंडळीचो हांव उपकार बावडतां आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. कालच्या दिसा पाद्राबाच्या घरा संजेर येवन मागणें शिकोवन पाद्राबाच्या आत्म्या खातीर मागिल्ल्या वाड्याच्या गुरकार आनी सर वाड्या घरांचोय हांव उपकार बावडतां. साबार वर्सां तावन देवादेन बाप विक्टर पिंटोक चिकित्सा करून दिवनासलो डॉक्टर फरायस हर एक दिसा ताची भलायकी फोन करून विचारतलो संगतास ताच्या संगता डॉक्टर पॅट्रिक डॉक्टर सुरेश हांचोय हांव उपकार बावडतां. बाप विक्टर पिंटो आस्पत्रेंत आसल्या वेळार सगळे तराची वेवस्था केल्या. फादर मुल्लार आस्पत्रेच्या डिरेक्टर बाप रिचर्ड क्वेलो असिस्टंट डिरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर फादर चिवान आनी सर्व ह्या जाकांचो आनी संतोषकां दिल्ल्या फादर रॉनी तशेंच सर्व ह्या जाकांचो चिकित्सा दिल्ल्या सर डाक्टरांचो आनी डॉक्टर प्रशांत हांचो नर्सांचो सिस्टर धन्या आनी हेर धर्म भयणीचो हांव उपकार बावडतां. हांवें उपकार बावडूंक जाय संदेश प्रिंटर्साचो मालक श्री रोशन आनी ताची पतीन स्मिता हांचो खंयच्याय घडये आपयल्ल्या वेळार आमी पयस आसल्या वेळार ते हांगासर आस्पत्रेक व्हरूंक तशेंच कितेंय गरज पडल्या वेळार कुमो करूंक ते सदांच तयार आसले आनी तांणी जायती कुमोक तांणी केल्या. तांचो हांव ह्या संदर्भार हांव उपकार बावडतां. सांगतास पाद्राबा कुमो करूंक आयल्या आरुण हांचोय हांव उपकार बावडतां. पाद्राबान वाव केल्या मुकामार सुरतकल खाटील मुलकी फिरगजे तावन आयिल्ल्या सभासना फिरगजे तावन ताका मेळोवंक येताली घरा थंयसर मेळोवंक येताली ताची भेट करताली आनी ती विविध रितीनी कुमो करताली. तांचोय हांव ह्या संदर्भार उपकार बावडतां. पाद्राबाची कुटुंबाची ताची भाऊ भयणी आज हांगासर येवंक जावना तांच्या भलायके निमती पूण तांची भुरगीं हांगासर आसात तांचोय हांव उपकार बावडतां. पेटेची तशेंच मोर्न हाडूंक कोमो केल्या संतोष रेंजर्स आनी फंडाची वेवस्था केल्या विल्यम लायव्ह टेलिकास्ट केल्या NR मिडिया मरणाची खबर अंतरजाळीचेर फायज केल्या संपर्क केंद्राचो डिरेक्टर निर्देशक बाप अनिल आनी फोटोग्राफी केल्या श्री जेराल्ड आनी हांचो हांव उपकार बावडतां. आनी काफयेची वेवस्था केल्या पंपय कॅटरर्स असो मालक पॅट्रिक हांचोय हांव उपकार बावडतां. जायते ह्या जाकांनी पाद्राबाची भेट करून ताची भलायकी विचारल्या आनी विविध रितीनी सभा ह्या जाकांनी कुमो केल्या. कोणाचेंच नांव काडी नासतना तांचो सर्वांचो हांव उपकार बावडतां. विशेष रितीन हांवें उपकार बावडूंक जाय जेसिंता लोबो म्हज्या बायेचो भोव उत्तम रितीन पाद्राबाची सेवा ताणें केल्या. हर एका घडये म्हणल्या भाशेन संगता रावून जायतो सॅक्रिफायस ताणें केला
निवृत्त घरांत ताका ह्या बाप विक्टराक दवरी नासतना आपुणूच ताची सेवा करून ताणें तसो सॅक्रिफायस केला म्हणत तसो कितलो उपकार बावडल्यार उणीस म्हणून म्हाका भोगता तसो हांव ह्या संदर्भार उपकार बावडटां. तशेंच बाप विक्टर म्हज्या कुटुंबाक आनी कुटुंबादारांक भोव लागशिल्लो जावन आसलो. जायती कुमोक ताणें म्हाका आमच्या कुटुंबाक केल्या विशेश तरान म्हज्या देवा पोवण्याक तो कारण सरलो. मात्र न्ही म्हाका सदांच ताणें पाठिंबो दिला आनी हर एका दिसा ताणें फोन करून म्हजे विशयांत विचार ताणें कसो आसलो आनी सदांच म्हजी ताणें जतन घेतल्या आनी अखेर म्हणसर तो म्हजो जायतो मोग करतलो आनी तें ताणें ताच्या उतरांनी आनी खरण्यांनी दाखोवन दिलां. देखून हांव पंदरा मातसो उपकार बावडटां आनी सर कुटुंबादारा तर्फेन तांकां देवदीन बाप विक्टर हांकां आमचो आभार मानता. तांकां सासणाचो विशय हांव मागतां. तांकां देव आपल्या सर्गीच्या निवासांत सदांच तसो मोग अनुभव करूंक आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फोंको म्हणून सांगून म्हजी दोन उतरां अखेर करता. सासणाचो विशय दी ताका येसुमिया आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फोंकोवन दी. समाधानान तसोच विशय घेवन दी. आमेन. देवादीन जाल्ल्या मनादीक बाप विक्टर पिंटोक शांती मागून हप्त्याचे मीस येवच्या हप्त्यान शनिवारा 16 तारखेर ह्या देव मंदिरांत सकाळी 9 वरार आसतलें. थंयसर देखेप्याच्या जाग्याक वेच्या संदर्भार पयले आमी सिमेत्रेक थंयसर फोंड लागींच आसा ह्या कुशीक रावंड आमी पळोवयात. त्या देखून सिमेत्री वचूंक थंयसर पयलीं आमी ह्या जागांक आनी कुटुंबाच्यांक थंयसर अवकाश करून दिता. उपरांत थंयसर जागो आसा जाल्यार उरिल्ल्यांनी वेचे. पूण 16 जाणांक सिमेत्री भितर वचनासतनाच आमच्या साक्रिस्ती फाटल्यान आजच्या हॉलांत रावल्यार मरणाची रीत थंय तांचो तुमकां पळोवंक साद जाता. आतां गवळी बापांनी तांची उतरां उलोवची आनी उपरांत मरणाची रीत आमी करतले. हांव म्हज्या मोगाच्यानो फादर विक्टर पिंटो म्हाका एक प्रेरण म्हज्या बाळपणांतावन हांव ताका पळयतलो ताजे शर्मा आयकतलो हांगासर बसून आनी ताचें शिकप ताची जिणी ताच्या वैयक्तीक भेटे वेळार ताका मेळिल्ल्या वेळार भोव संतोश येताली. हांव बिस्प जाल्या उपरांतय ताणें म्हाका जायते अनुभव सांगून प्रेरण दिल्लें आसा, पाठिंबो दिल्लो आसा असो हांव उपकार बावडटां. तवळ ताका ताच्या घरा भेटोवंक गेल्ल्या वेळार मोगान स्विकार करचें, मस्त वेळ बसोवन उलोवचें आनी ताचो अनुभव सांगचो, ताचें बरयल्लें पुस्तक दाखोवचें हें सकड आतां उडास हाडटा. फादर विक्टर पिंटो तुवें म्हाका दिल्ल्या सर प्रेरणा खातीर आनी तशेंच दिल्ल्या सर आदार आनी पाठिंब्या खातीर हांव उपकार बावडटां आमच्या उडपीच्या आनी गुलबर्गाच्या बिस्पांचो आनी हांगासर आसचे याजकांचो, भाव भयणीचो, सैऱ्या दैरांचो, कुटुंबादारांचोय उपकार बावडटां. देव बरें करूं म्हणटा. ससनाचो विशय ताका मागता. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावडट्यांचे साली प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या बावा याजकाची वितोर पिंताची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सरस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यान मेळो. अशें मोरणाच्या जाळांतलो आनी पथकांच्या पासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या कांदार सासनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभाव आनी भाग्यवंताचो संगात ताका फावो जावं. तांच्या आदाराक येया, सर्वेस कोणाच्या दूतांनो तांकां मेळोंक येया. अज्ञाताच्या स्वागत दिवन परमेश्वरा
अगिंतो करात तुका आपयलो जेजू तुका स्वागत करू अब्राहमाच्या गोपा देवदूत तुका बोलून पावो ससनाचो विशेव सबस पराता कारभय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आधाराक येयात सर्वस्वराच्या दूतानो ताका मेळूंक येयात अज्ञाताच्या स्वागतीव परमेश्वरा अगिंतो बहुदयाळ बापा आमच्या भावा यासका विक्टरचो आत्मो आमी तुजे अधीन करता क्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जिवंत जातलो म्हूण तीर भरवशान पातयेता सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकुळतेन मानून घे तुज्या साकरा यासका भितर पिंताक सर्गींचें दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव ती बाबडताच्या उतरांनी एकामेकाक बुजोवन दिसें कर अशें क्रिस्त सवें पावोन तुज्या संगता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदांकाल जियो क्रिस्ता आमच्या सुमया मरेपात आमेन. देवदूत तुका वैकुंठान घेवन व्हरू तुज्या येण्या वेळी रक्षसाक्षी तुका स्वागत करू आनी सर्गींच्या जेरुजाल्या शहरान व्हरून पावो पवित्र तंबाचे सुवातेक हांव वता देवाच्या घरांत हांव वता पवित्र तंबाचे सुवातेक हांव वता देवाच्या घरांत हांव वता जशें तळ मुखासरी एक मेरू अत्रेकता तशें आत्मो म्हजो तुका लालयता देवा पवित्र तंबाचे सुवातेक हांव वता देवाच्या घरांत हांव वता पवित्र तंबाचे सुवातेक हांव वता देवाच्या घरांत हांव वता आत्मो म्हजो भोवतान येयला तुका म्हज्या जिवाक केन्ना तुजे मुखार पळोवन तुका देवा पवित्र तंबाचे सुवातेक हांव वता
देवाच्या घरा हांव वेता पवित्र तांबाचे सुवाते वेता देवाच्या घरा Check, check, check.
ख्रिस्त 3 दीस कोणाक विषय घेऊन तुझे विश्वास दवरतल्यांचे कोण तुवें पवित्र केले कशें जरी कुडीनिके पुंगते उपकारता तरी पुनर्जीवनपणाचो भरवसो वाडयतात हे आमचे प्रार्थना मानून घे या कोणाक तुझ्या साकराक या जाक भितर पिताक शांत विषय घाला तुमचं आमचे पुनर्जीवनपणाने जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करताच तुझ्या मुखामळाच्या उजवडान ससनाक प्रकाश बघूंक ताका पावय तुझी येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या बाबा या जगा या जिवितात लापणास देवाना पहिलो देखून मातयेची केली ताची कूड आमी आतां मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांचो प्रथम जीवन जालो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडीसारखी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक समयाच्या अधीन करूया सोमी आपल्या शांतीन ताका वेगू आणि निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करू आमच्या बाबा पासून आमच्या समया जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपणाने जिवीत म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत मानता ससनाक मागतलो लाजराच्या फोंडाक तो रडलोय सोम्या आमची दुखां पुसून काड तुवें मेल्ल्यान जिवन केली आमच्या भावाक ज्याचा विक्टराक सस्तीक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या भावाक तुझ्या रासान घे आमच्या भावाक पवित्र स्नानावर नितळ केली आणि पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुझ्या भगिवंतांच्या जम्यान ताका एकठांय आमच्या बाबाक तुझ्या कुडीर ताच्या पवित्र जेवणाक बसले ताका तुझ्या सगळींच्या जेवणाक बसय आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेत जाल्या भावार्थाचे बुजवणेन आनी सस्तीक जिविताच्या भरोश्यान आमकां धैर्य दी सोम्यान शिकयल्ले मागण्या संगता म्हणया सर्वेस्पर आमी तुझ्या लागीं प्रार्थना तुझ्या मेल्ल्या साकराची या भितर पिताची काकूट कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिनाका कित्याक तुजी खुशी पडून ताका मौन असलें खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्यान एकवटायलो तेच परी तुजे काकुटीन सर्गी देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक कान दिताय आज भक्तीन दिकेपिल्ल्या या तुझ्या साकरा या जागा भितर पिताक विसलेल्या संगाता सर्गीच्या सुखांत वांटला पळय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं शासनाचो विषय
सरशी जाऊन तुझी कुशी हाऊन तुझ्या हातान दूर माती जाय किते तुका करतो आता तुझ्या हातान हाऊन सरशी देवा तुझे सरशी कुर्सान कोणी माका गोड तू लागी गायन तुझे तुका तुझे सरशी देवा तुझे सरशी देवा तुझे सरशी परिणार तरी आस्था आशे सूर्य तरी देवता मोजे काळके स्वप्ना तुझे सरशी देवा तुझे सरशी देवा तुझे सरशी दिसो माका मैदान स्वर्गात चढची तुझी देणी सरपाई कोतीची आज गोडू माका तुझे सरशी देवा तुझे सरशी